माशें गालजीबागच्या पुलाचे आड काणकोणा परत आवाज येवंक सुरू जाला। काणकोण कारवार अंतर साधारण 12 किलोमीटर उणे करपी 1 किलोमीटराचो हो पूल काणकोणच्या कांय लोकांक नाका। आमदार म्हणटा ह्या पुलाचो थळाव्यांक कांयच फायदो ना। लोक फाटली कितली वर्सां व्हड्यान यो वच करतात, मात थंयचो धोको मोडिल्ल्यान लोकांक खंय त्रास जाता। इतले लोकांक हिंगा रावत पळय तांकां हायवे लोक येतलो वयतलो आमी हिंगा चिड्डून मेले लोक। सेकंडली आमी आतां सुसेगाद इतली वर्स काडली, लोक एकमेकागेर पास जाताले हिणीच्यान, तें बंद जालां हिणीच्यान वचपाचें। हिंगा व्हड्यान लोक वयतालो आदले ट्रेडिशनल वे आमचो ते लोगून बंद जाले, तें बंद जालां, लोकांक वचोंक मेळना। एक इस्कॉला वयता भुरगीं हिंगा, इगोर्जी वयता भुरगीं, सगळी सायड कितें आहा ते लोक ह्या सायडी वयता। पयलीं कशें वयताले? व्हड्यान वयताले, बरे भशेन एक्सेस आसलो, कांय प्रॉब्लेम ना। हे सगळे तो डॉक लोगून आहा तो लोगून मोडून उडयलो। सो इनडायरेक्टली ह्या लोकांक फायदो कांयच ना ह्या पुलाचो। आतां तरी आसतना डेव्हलपमेंट जाय, आमकांय जाय, लोकांकूय जाय, डेव्हलपमेंट जाय, आमी ऑब्जेक्शन हाडना, पूण कितें नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल सफरींग। आतां पळय हे काम करता आसतना हिंगा पायपलायन फोडल्या उदकाची, लोकांक उदक ना, ड्रेनेज ना। आतां तें सगळें आमी लोकांक घेवन बसोन हें सेटलमेंट केलां आतां, म्हणजे बेश्टें मलम लायलां लोकांक, बेश्टें बाबा गांव जाला मातसो मलम लायला, परमनंट सेटलमेंट जावंक ना अजून। रायट येयलो कोणा सांगलें? डे डिस्कस इन पंचायत कांयच ना। इट्स लायक डिक्टेटरशीप, म्हणजे सालाजार हो गोंय जालो, हे पणजी रावन आनी मडगांव रावन काणकोण चलोवंक सोदताय। पूल बांदपाक लागून थंयचो व्हड्या खातीर आशिल्लो धोको खंय मोडून उडयला। लोकांक यो वच करपाक त्रास जाता। जरी तर हिंगा ती तार सारकी जावन जाल्यार ते आमकां रॅम्प कोण दित म्हूण सांगला सरान। आतां एज पर रिजर्व त्या सायडीन तेंय बी कित्याक करूंक लायला, त्या सायडीन एकदम त्रास आमकां। कितली पाटी पडलाय प्रूफ गेल्या त्या पाटी पासून आनी एक पाटी तेमी फिलिंग केलोलें, हाफ द वे फिलिंग करून आमी वचोन मागीर स्टॉप केला तेमी तेमकां। त्या फिलिंगा लागून आमकां आतां त्रास जाता वचपाक त्या तारीन। पयलीं हांगा धोको हो धोको आनी तो धोको दोनूय सारके बांदिल्ले आशिल्ले, स्टेप्स आशिल्ल्यो, कोण जाणटी ल्हान भुरग्यां सारकीं वचपाक शकतालीं। आतां खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टरान ती माती काण कशी घाल्या, थोडो जागो न्हंयतूंक फिलिंग केलां। व्हड्यान वचपाक मेळना आतां? ना, व्हड्यान वचपाक मेळना, सारको धोको नाशिल्ल्यान। पूण हांगा पळय तें पायलिंग केलें पळय न्ही, त्या पायलिंगांतल्यान पळय जो रॅब आहा तो रॅब थंय सोडप जाला। पावसा पयलीं लोकां खातीर टेम्पररी रॅम्प बांदून दिता म्हण कॉन्ट्रॅक्टरान सांगला। कितना मीटर्स है वो? 50-60 मीटर, लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएगा। इट विल टेक 1 month बिफोर मान्सून विल कंप्लीट। तळपण, गाजीबाग, माशें ह्या 189 कोटींचे तिनूय पुलांचे काम जानेवारी 2016 चालू केलां। माशें ते गालजीबागचो हो 100 मिटराचो पूल कितली वर्सांच जालीं अडकला। काणकोण कारवारचें अंतर 12 किलोमीटर उणें जातलें खंय, पूण त्याच बरोबर पैंगीण बाजारांतलो सगळो ट्रॅफिक ह्या पुला वयल्यान कारवार यो वच करतलो। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकर। घेऊया एक ब्रेक।